तो सुद्दां रावलो म्हाका सुद्दां रावलो आणि एकट्याने केलें बॅग आमचें अशें आशिल्लें तें ओपन आशिल्लें दार आणि गोल्ड बीन कितें असलें कबडान गोल्ड बी कांय नासलें कपडान गोल्ड आता तुवें 60,000 कॅश आणि मणयेचो रेट कितलो आसतलो तुज्या मणी असं आसतलो 3 लाखांचो असो आसतलो 3 लाखाचो जावले 1.5 लाखाचे 1.5 लाखाचे अशें आसतलें आणि मागीर तू बेशुद्ध जाल्या उपरांत तू कांय खबर ना केन्ना गेले मागीर आमकां मोटर रडलें मागीर तो तेगे फ्रेंड येयले एकटो तो म्हणपाक चावी दी म्हणपाक दार ओपन ते दारा लॉक मारून वयता न्हू ते दार हे करपा जालें चावी लॉक खंयचे मारले दुसरे लॉक दुसरें लॉक मारलेलें हे दारा लॉक तोडले तो लॉक तोडूना ते तशें दिसता त्या दारांतल्यान तो नुस्त्या गेल्लो मागीर ते कुडकुड करून ताका फोन केलो कोण कुडकुड करता म्हणून तो बाबा उदय आसता म्हणपाक कामां आसता म्हणपाक भायर मागीर हांवें भायर अशें मार म्हणून पळयली पळय तेन्ना ते आशवता दिसता उलता कोणाक तें कितक्या सुमार गजाली रातचे 4 सुमार पातोळीचेर तो नुस्त्या गेल्लो तो आनी ते नुस्त्या दोग वयता मागीर जेन्ना ते भायर येता तुका दिसलें ना मागीर कितें केलें ते हांवें दार बंद केली बेगीन दार बंद केलें गट्टू राव दारार तेच्या फोट मारून दार हे गेलें ते दार ओपन केले फोट मारून दार ओपन केलें तेच्या फोट मारून आणि आता तुका फोन तेंच्यांनी पळयलें म्हाका अशें पळयलें आसा तेंच्यांनी मागीर तुका तशें टेप बी मारी तशें कितें तोंडाक हे घातलें तोंडाक कितें वाटलें म्हाका अशें तूं वेचून पडलें आनी म्हाका तकली अशें धरलें तेंच्यांनी तकली धरलें आनी गळ्या धरलो फाटल्यातल्यान कितले जाण आसले 2 जाण आशिल्ले तुगे मणी काडलो गळ्यांतलो गळ्यांतलो मणी काडून ताव काडलें आनी ते कपडा 60,000 आशिल्ले ते येले आनी कितें व्हरलें कपड्यांतलें आनी काय व्हरलें कपड्यांतल्यान हा तुजो मणी बीन येलो मणी बी येलो आणि कॅश आसले 60,000 ते घेवन गेले ते कितें उलयताले बीन तशें कितें आवाज बी तुमकां आयकूंक कोंकणी कसली उलयताले पयशे काड तेंचे म्हणटालोच म्हणटाले ते प्युअर कोंकणी उलयताले प्युअर कोंकणी उलयताले ते क्रिश्चना भशेन आमची कोंकणी अशें कोंकणी उलयताले कोंकणी हय तुका मास्क घातलेले काय कितले जाण आशिल्ले 2 जाण आशिल्ले तुमकां कोणाचेर डावट बीन ना म्हाका डावट ना फर्स्ट टाइम पयली फावट अशें घडला तुमकां तुमी कितले जाणां घरांत रावता कितले जाणां 4 जाण रावता ते दिसा कोण नाशिल्लो आयज अशें ते पालवाडा उजगांव हांगासर आनी म्हाज्या फाटल्यान तुमी हे जे घर पळयता हे घर जें आसा शितल गावडे ही मंगळारा राती कडेन हांगासर एक चोरी जाली फातोडीचेर 4 सुमार म्हणल्यार जे शितल गावडे तिचो घोव आनी तिचो देर जे सकाळी फुडें नुस्त्याक गेले नुस्त्याचो वेपार करण्या कारणान ते नुस्तें हाडपाक गेले आनी तेज्या उपरांत हे 2 जाण कोण तरी चोर हांगसरल्यान चलत आयले अशें म्हणटा आनी ती घरान आसली आनी ते घरान दार उगडून ते भितर शिरले आनी तांच्यांनी जेन्ना आवाज जालो आनी ती शितल गावडे जेन्ना उठली तेन्ना तिका 2 जाणांनी मेळोन तिका गळ्याक घट धरली तिजो मणी काडून घेतलो आनी तिका कितें तरी तोंडाक औषध लावन तिका बेशुद्ध केली आनी तेज्या उपरांत जी रुमा भितर तेंची जी कबड आसली ती कबड ओपन करून ती म्हणटा त्या प्रमाणे 60,000 तिजे जे कॅश आसले ते कॅश तेंच्यांनी व्हेल्ले आसा त्याच प्रमाणे तिजो मणी जो आसा तो जवळ जवळ 3 लाखाचो म्हणटा ती त्या भायर एक डावल तिच्या गळ्यान आसले तेय बी नेले पण अशा पद्दतीन हे चोर आतां डॅरिंग करूंक लागले की घरान सपोज जर मनीस सुद्दां आसलो जाल्यार तेका बांदून तेका घट धरून तेका बेशुद्ध करून सुद्दां हे आतां चोरी करपाच्या मार्गार लागल्या हांगा पालवाडा म्हणटा ते हें घर हें एकुडी अशें घर आसा पण काही तेंचे जे 2 जाण ते आयिल्ले तांचे फुटेजूय कॅमेराचेर मेळ्ळा पण मंगळारा फातोडीचेर हे घडणुकी घडल्या ही चोरी घडल्या हांगासर आनी म्हाका दिसता पुलीस फोंडा पुलीस चवकशी करता आतां पुलिसां कडेन विचारचें पडटलें की कितें तेंच्या हातीक लागला काय म्हणून कारण जवळ जवळ 60,000 आनी तिजो मणी आनी त्याच प्रमाणे डावल हे चोरांनी लंपास केल्लें आसा पालवडा उजगांवच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.